Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सध्या कोरोनाची साथ सुरू आसा. गोंयांत 2 जाणांची दुखेस्त मरणाय जाली आनी त्या निमतान एक चर्चा सुरू जाली की मरण करप कितलें सेफ किंवा मरण करता आसतना काळजी खंयची घेवप आनी डेड बॉडी पासून लोकांक धोको आसा काय कितें. ह्या खातीर आमी सगळ्यांक एक पयली गजाल ही जो व्हायरस ट्रान्समिट जाता तातूंतलो पयलो प्रिंसिपल हो की तो श्वासोश्वासांतल्यान जावपी दुयेंत. म्हणटरी खोकलेंतल्यान जेन्ना आमी खोकली काडटा तातूंतल्यान तो हवेंतल्यान दुसऱ्या कडेन वयता. आतां जेन्ना एक मनीस एक्सपायर जाता तेन्ना पयलें कितें जाता काय म्हळ्यार तेजी श्वासोश्वास बंद जाता. म्हळ्यार तें ट्रान्समिशन जें कितें आसा की ताका खोकली येवन तो श्वासोश्वास करता आसतना शीक येवन हवेक तो व्हायरस पडटलो तें जायना. आतां तें सुरवात तो जितो आसतना समज कितें जितल्या खातीर पडला आसतलें तें थंय आसतलें आनी त्या खातीर ज्यो SOPs आसा त्यो ठरयलेल्यो आसा. म्हणजे जर समज हॉस्पिटलांत तो एक्सपायर जालो जाल्यार ताका कसो क्लीन करप ताका कसले तरेची स्पेशल बॅगां आसात ताका. WHO MCR हांच्यो ज्यो गायडलायन्स आसात तातूंत कशें म्हणटा की समज कोण एक्सपायर जाल्लो आसलो जाल्यार जो पर्यंत ताचे आमगेलें डायरेक्ट नाकाचें तोंडाचें जर हें लागलें आसना जाल्यार आनी जर काळजी घेत हँड वॉशींग मास्क तितून व्हडली गरज ना कित्याक ताका ती रेस्पिरेशन जायना जाल्यार तितूंतल्यान ट्रान्समिशन जायना. पण हँडल करता आसतना काळजी घेवंक जाय. दुसरो प्रश्न येता की जो सगळ्यां खातीर आसता आमी फ्युनरल करचें काय ना. सद्याचो प्रोटोकॉल आसता तातूंत फ्युनरल करूं जायना. फ्युनरल म्हणजे ज्यो विधी आसात त्यो करूं जायना अशें कोणीच म्हणना. एकूच आसा की बॉडी घरा व्हरूंक मेळना. बॉडी हॉस्पिटलांच्यान डायरेक्ट जी मसण आसतात क्रिमेटोरियम आसतात सिमेट्री आसतात थंय व्हरपाची आनी ती कवर करून व्हरपाची. गायडलायन्स आसात सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तातूंत कशें म्हटलां की चड लोकांक फ्युनरलाक भितर घेवपाक मेळना. ते पळोवपाक कमीत कमी घरांतले सामके कोण लागींचे आसात तांकां बॉडी उगडूंक मेळना पण ती अशी तरेन पॅक केल्ली आसता की तोंड तेजें ओपन आसता. जे कितें विधी करपाच्यो ज्यो आतां धर्मा प्रमाणे ती विधी करपाची आतां मेकळीकाय दिल्ली आसा. म्हणजे समज आतां हिंदू आनी कोण जे अग्नी दितात तांकां क्रिमेशन्स करूंक मेळटा. मुस्लिम्स हिंदूज जे पुरतात तांकां पुरूंक मेळटा पण तांणी कंडिशन्स घातला की पुरतले जाल्यार 8 फूट खोल खड्डो मारून ते पुरपाचे. ताच्या रिलेटिवाक ताका अग्नी दिवपाक मेळटा. पूण हें आतां लोकांक एज्युकेट करपाची गरज आसा. तशेंच ज्या कोरोना पेशंटांक गरज आसा तांच्या बरोबर फामिलींचो वांगडी रावपाक हरकत ना. मात चडशे लोक खंय मुखार येनात. जो कोण पॉझिटिव्ह दुयेंती आसा आनी एडमीट जर केल्लो आसा ताका आतां आमी प्रिकॉशन्स घेवन कोणा सोयऱ्याक तेच्या वांगडा रावपाक परमिशन आसा. पूण आतां मेरेन जो अनुभव आसा फक्त धाकटे हेज्या भुरग्यांची आवय जर सोडीत जाल्यार अजून कोण रावपाक फुडें येना. जेन्ना सरकारान एलो केला हाजोच अर्थ आसा की प्रिकॉशन घेतल्यार ते ट्रान्समिशन तितले जे असिम्टोमॅटीक लोक जे आसतात की हे आसतात तांकां जायना. पूण हातूंत लोकां मदीं इतलें भंय आसा की आपल्या खऱ्यांची गरज आसा तांच्या फुड्याक सुद्दां एक आमकां हॉस्पिटलांत ऑप्शन दिवन सुद्दां लोक रावनात. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.